giving us the opportunity to come together to grow in your word, O Lord. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता ह्या सोबीत दिसा पासत. वायज दीस तुवें आमकां फावो केलाय. जायत्या जाणांक वायचो दीस मेळोंक ना. घोडेक जायतीं जाणां जीं सोंपून गेल्या, घोडेक ती जेजू क्रिस्ताक वळखोन सोंपून गेल्या आनी तुज्या सांगाता जिवीत जियेता. घोडेक जायतीं जाणां तुजी वळख नासतना सोंपून गेल्या. पूण दोनया जेजू तुका आमी आर्गां दिता. हो दीस तुवें आयज आमकां फावो केला. तुज्या उतरान आमी वाडोंक आनी चोडोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. जेजू तुका आमी दिनवासता. तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिला आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. पवित्र आत्म्या तुज्या भोगवत देवाच्या उतर सोजमो जे तुवें तुजे जाणवायेन तुज्या गिन्यानान जे उतरां तुवें बरयल्या ही आमकां सोजमोवपाक आमकां फकत तुजीच गरज. आमच्या गिन्यानान ही आमकां कांयच सोजमोचें ना पवित्र आत्म्या. बट तुजो सांगात जेन्ना आमच्या सोवे आसा तूंच आमकां सोजमयता, शिकयता आनी तुज्या गिन्यानान वाडयता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणें दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. स्वर्गींच्या बापा आमचो तुवें इतलो मोग केलोय. तुज्या एकल्याच पुताची बोली तुवें त्या कुर्सार दिली आमकां ह्या पातकांतली सोडोवपाक. पूण आयचो दीस पासून आमी आजुनूय जेजू खरेपरी वळखूंक पावोंक ना. पूण जेजूची खरी वळख मेळपाक तुजें उतर आमच्या फुड्यान आसा. साल्वोसो आमच्या फुड्यान आसा. तुजें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. पूण तुजी कृपा तूं आमकां दी. आनीक आनी आनीक तुजे कृपेन तूं आमकां बोर. तुज्या उतरान आमी वाडोंक आनी चोडोंक. हो वेळ तुज्या हातीन आमी सोंपयता. ही घोडी तुज्या हातीन आमी दिता. जें उतर आयज आमी हांगा शिकतलीं हें तूं आमकां शिकयता. कित्याक आमच्या काळजाचे आवंडे, आमच्या काळजाचें दूख, आमच्या काळजाचें कोश तूं जाणा. आमकां कितें गरज ती तूं जाणा. हें तूं सोगलें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं तूं आमकां शिकयता म्हूण तुका आमी दिनवासता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीजस. हालेलुया. ओके, कितें म्हणटालीं आमी? कुडीचें मरण. ओके. आतां काल जेन्ना आमी शिकल्या आत्मो, मन आनी कूड. करेक्ट? स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. आतां आमी जेन्ना क्रिस्ता सोवे आसा म्हणटा, वेन वी से वी आर इन क्रायस्ट जीजस, जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्ता सोवे आसा, आमी कुडीन जिवपाक जाय ओ आत्म्यान जिवपाक जाय? आत्म्यान. आत्म्यान जिवप म्हणजे कितें? आमच्या कुडीचे आवंडे आमी फुलफील करप काय आत्म्यान आमकां उतर कितें सांगतात ते भाशेन आमी जिवप? ओके. ओरल एग्जामीन आमी सगलीं पास, इन्क्लुडींग मी. हांव सुद्दां हां. सो ओरल एग्जामीन आमी सगलीं आन्सर्स जाणा. बट प्रॅक्टिकली आमी ते करता आमच्या जिवितान, डे टू डे लायफान? हां, वी हॅव टू डू. दॅट्स वॉट द बायबल सेज. बट आर वी डुईंग? वी आर नॉट डुईंग. समटायम्स, रेअरली, केन्नाय उतर वाचता तेन्नाच म्हाका उगडास येता. द मुमेंट आय क्लोज द बायबल बंद करून सायडीक दवरता, आमी इसवत्ता. सारकें न्हू? इसरोनान आमी आनी मागीर आमी देवाचे आमचे कुडींत वयता, बसता, उतर वाचता. वाचून जाल्या उपरांत भायर येता आनी कोणें मातशें कितें म्हणल्यार पुरो कितें जाता आमकां? भायल्यान उलयना पूण भितर कितें चलता न्हू? समटायम्स केन्ना हे सिट्युएशन जाता. कसलो? जेन्ना घरान आमी देवाचें उतर शिकोंक बसता आनी घरान कामांय आसतात न्हू? आसना? कामां आसता. काम आसतना तूं बसताय. आतां तूं तें उतर वाचून भायर येयल्या उपरांत सगलीं तुका पळयता एके भाशेन. आमकां कितें दिसता? हांव बसोन वाचतालें, हांवें काम करूंक ना, म्हजें शेअर काम उरलां थिंगासर म्हणून ही म्हाका आतां ते भाशेन पळयता काय? कॉन्शियस जायना? कितें तरी काम आयदनां उरल्यां धुवपाची सिंकान, हांवें धुवंक ना, आतां ती सगलीं घरचीं म्हाका पळयता एके भाशेन. हें बसता रुमान वाचता, शिंकता कितें करता काय? काम करिना. ही आमकां गिल्ट कहो येना मागीर? येना. तेका लागून आमी स्टडी करूंक बसता वो पयलीं काम सोंपोवंक बसता? सिस्टर म्हणटा काम, लेडीज कोण आहा पळय तांकां सुबेज सोजमोताले की घराची कामां सुबेज कोण करता? हां, बायलोच करता न्हू? आमी करता न्हू? हां, एकलो. आतां तूं एकलो आहा जाल्यार तुका तुजें करचेंच पडलें न्हू? जरी तर आतां तुज्या घरान कोण चोडू आहा, सून आहा, जावं कोण तुजें बायल आहा जाल्यार ती करची नासली तेन्ना तूं म्हणपाचो हांवूच करता. करा म्हणटालो आसला. रांदपाचें तुमचें काम, आयदनां धुवपाचें तुमचें काम.
आं पूण ऑप्शन ना ना ही स्टेज अलोन सो ही हॅज एनी ऑप्शन नो तर तुका करचेंच पडलें प्रेज गॉड आं नो वॉट आय एम ट्रायंग टू हांव कितें म्हणूंक सोदतां जेन्ना आमी उतर वाचता तो वेळ आमी कोणाक दिता देवाक दिता जेन्ना तो वेळ आमी देवाक दिता आमकां अशें दिसता की आमी देवाचेर उपकार करता म्हणजे कितें हांवें तुज्या सांगाता वेळ उपकार मिनींग इज नॉट इन दॅट वे हांवें तुज्या सांगाता आतां वेळ सारला कितें म्हाजे कालचाचे आवंडे आहा दूख आहा तें तुवें आतां काडूंक जाय येसो न्हू तें तुवें मातशें पळोवचें पडटलें हांव देवाचें उतर वाचूंक बसतां प्रेज गॉड हांव देवाचें उतर वाचूंक बसतां कित्याक म्हज्या जिवितान जे कोश्ट आयल्या ते कोश्ट मातशे पयस वचोंक जाय तेका लागून हांव देवा सांगाता म्हजो टायम स्पेंड करतां नाव देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचूंक बसता देवाच्या उतरान जेन्ना आमी वाडोवंक सोदता चोडोंक सोदता हे म्हज्या जिवितान कोश्ट जाता तेच पयस काडपाक हो हांव देवा सांगाता म्हजो संबंद वाडोवंक सोदतां संबंद म्हणटात आमी दॅट्स वॉट आय एम सेयींग ओरली सगलीं पास बट प्रॅक्टिकली वॉट प्रॅक्टिकली ऑल्सो पास I don't know. Yeah, he got district and that day what he said, I still remember what he said that day. Sister will tell what he said that day. So orally, amche sarke, old are gone, see, I'm keeping everything. I can't remember. I'll catch you. Ponda also when you come, I'll catch you. In Isaiah 43:18, what it says? Praise God. You know why? Because all things are passed away and only few things are become new. Some things have become new, no. Not my anger is not become new. I am a same anger person. Everything is changed, but not my anger. Everything is changed, but not my bitterness. All things have become new. Praise God. All things have become new. Thanks be to God. Thank you, Jesus. We need to glorify God because God had mercy on us. That what the punishment, what I was supposed to pay, He gave it to Jesus. Jesus is the one who paid our penalty. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, आता आमचे झूज खंय हा? आमचे झूज खंय हा? Where is a battle? Battle is in the mind. Okay, battle is in the mind, but what is the battle? What is the battle? To live in the flesh or to live in the spirit or we don't know how to live. What is the battle? When jenna हांव उतर शिकता तेन्ना म्हाका अशें दिसता this is what I wanted. Yes. This is how I'm supposed to live. The moment I'm out of the retreat center or maybe out of when I close the Bible and keep it aside, then when things will come against me, how do I act? How do I act? Yes or no? Now, आमी पयला एक मिलिटरीन जेन्ना भुरगे मिलिटरीन जॉइन जाता तुमी केन्ना आयकलां मिलिटरीन तांकां कशे भशेची ट्रेनिंग आसता ती कशी ट्रेनिंग आसता तांकां Can anybody tell me? Because I don't know. Tough training म्हणजे कशे भशेची आसतली समटायम्स थोड्यां कोणें जायना सोडून येतात येस ओ नो बट दे आर ट्रेनिंग द्या मायंड येस ओ नो कितें करता ते तेंचें मायंड ट्रेन करता फिजिकली तांकां कितलें धांवपाचें आसतलें कितलें हय ते चोडटात तें पळोवना टीव्हीन तुमी कशे भशेन आमकां जातलें ते भशेन आमी हाफ दोन हें चोडोन म्हणटकीर नाका सायबा ह्या घरा येस ओ नो पूण जेन्ना तांकां ती ट्रेनिंग दिता कशे भशेची ट्रेनिंग आसता ती इज इट इजी ट्रेनिंग सोंपें आहा तें मिलिटरीन जॉयन जावप म्हणजे एक सोंपी गजाल पूण आमी जेन्ना खरेंच सल्यूट जे कोण जॉयन जाता आनी आमच्या देशाची रक्षण करता सल्यूट तांकां आर्गां जेजूक कित्याक आमचो देश राखपाची एक गरज पूण जे भाशेन ते तयार जाता ते भाशेन आमी देवाच्या उतरान ट्रेन जावपाक जाय आमी देवाच्या उतरान ट्रेन जावपाक जाय जोरी तर ते मिलिटरीन सपोज ते फुल्ली ट्रेन जायना फुल्ली पास जायना कॅन दे पूट देम ऑन द बॉर्डर वेन देर इज वॉर ऑर समथींग दे आर केपेबल जातले तांकां बॉर्डरीचेर झूज करपाक ते सारके 100% ट्रेन ना जाल्यार जातले ना
जे भाशेन आमी देवाच्या उतरान तर आमी ट्रेन ना, आमचें मन तर सारकें ट्रेन ना देवाच्या उतरान, जेन्ना आमचेर जेन्ना फायट्स येता आमी आमकां हँडल करपाक जाता. वी कॅन फायट द बॅटल इफ वी आर नॉट ट्रेन्ड इन आर मायंड विथ द वर्ड ऑफ गॉड. आय एम सेईंग देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे कडेन जातलें आमच्या बॅटला फायट करपाक? जातलें? आमी म्हणटले कोण तरी येयात, आमचेर हात दवरात, मागणें करात एंड सेट अस फ्री. येस ओ नो? आमी कितें म्हणटलीं, कोणूय तरी येवन कोण हा काय बरो मागणें करपी, आपोवया तेका, कोण कोता काय खबर काडटलीं आमी. दॅट समबडी कूड कम एंड ले देयर हँड्स ऑन मी एंड आय वील बी सेट फ्री एंड आय वील बी डिलिवर्ड. कोण कोता डिलिव्हरन्स, कोण कोता हिलींग? आमी सोदूंक भोंवची ना? कित्याक भोंवतात? कित्याक म्हज्या खोऱ्या जिव्या देवाची म्हाका वळख ना. आतां जिव्या देवाची म्हाका तर वळख मेवतली, खुंयसान मेवतली गाय? शेजाऱ्यांगेर बसोन खबरांक, फोनाचेर गजाली मारून गाय? खंय मेवतली म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय? बेस्ट फ्रेंडांक फोन करुया आनी सगळें प्रॉब्लेम सांगया. शी मायट गिव मी लिटल कम्फर्ट. इज इट? हां, लोक आमची फ्रेंडां आसत गोडेक, आमची कोणें बरी आसत गरज मागती, आमचे प्रॉब्लेम आयकून घेतली एक पाटी. सेकंड टायमाक तूं तांकां सेम प्रॉब्लेम सांग, दे वील डिस्कनेक्ट द कॉल एंड दे वील से आय वॉज आउट ऑफ रेंज ऑर समथींग. दे वील गिव यू एक्सक्यूज. बट वेन यू कम टू द लॉर्ड, यू वील नेवर रिटर्न एम्प्टी हँडेड. Because your Lord, your God loves you. आमकां दिसता संवसार आमकां एके भाशेची बुजवण दिता काय, आमकां दिसता संवसाराची मनशां आमकां कम्फर्ट दिता, आमकां दिसता संवसार आमकां जो सोर भोंवतणी आमचे लोक आहा तो सगळे आमच्या मनांतल्यान बरें चित्ता गोडेक, बट सोगोड चिंतचो ना. हांव म्हणना सोगलींच वायट चित्ता, ना ना ना, बट सोगलींच बरें चित्ता हे भाशेन ना. लोक आमच्या तोंडार गोडेक आमकां बरो आसत, बट वी डोंट नो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट अस बिहायंड आवर बॅक. वी डोंट नो. बट वन थिंग वी हॅव गॅरंटी आमकां आहा, शुअरिटी आमकां आहा, आमचो देव आमच्या तोंडारूय सेम आनी आमच्या फाटल्यानूय सेम. ही ऑलवेज लव अस अँड ही प्रूव्ड हीज लव. देवान आपलो मोग आमकां दाखोवन दिला. उतरान आमचो मोग करूंक ना. देवान आमचो मोग आपणाच्या उतरान करूंक ना, कोरण्यांनी करून दाखयला. उतरान आमकां बरोवन दिला, पूण कोरणी आमच्या दोळ्या मुखार देवान आमकां दाखयल्या. कितें ती कोरणी? what is that what is the sign of that love? Father gave his son to die on the cross for you and me. Are you getting it? आर्गां जेजूक, दिनवासनी जेजूक म्हणटा आमी, आनी आर्गां बापाक आमी दिनवासूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. पूण आमी आतां आमी म्हणटा आमकां आमच्या पासत खुर्सार मेला. आतां खुर्सार मरोन जेजून आमकां कितें दिलां? आमकां कितें दिलां खुर्सार मरोन? सुटका दिल्या. ही सुटका दिल्या म्हणटा पळय आमी, हांव तेंच सुरवातेक सान वी आर सेईंग दॅट सेम थिंग. ओरली वी आर ऑल पास. ओरली सगलीं पास आमी, बट वॉट अबाउट प्रॅक्टिकल? जेन्ना हांव म्हणटा जेजून आमकां सुटका दिल्या, सुटका कित्यांतल्यान दिल्या? सुटका कित्यांतल्यान दिला? आमकां सुटका कित्यांतल्यान दिल्या? आमच्या sin. What kind of sin? All kind of sin. Okay. जेजून आमकां आमच्या पातकांतल्यान सुटका दिल्या म्हणटा आमी. आतां हें सोत तर हांव सोत मानता, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. सो जेन्ना म्हजे कडेन जेन्ना कितें वायट घडलें, वॉट डू आय कॉल माय सेल्फ? आय एम when I commit something wrong, when I do something wrong, what do I call myself? I am a sinner. But on the other hand side, what I am saying, जेजून म्हाका पातकांतल्यान सुटका दिल्या. आतां जेजून तर म्हाका पातकांतल्यान सुटका दिल्या एका वद्दान हांव म्हणटा, आनी जेन्ना म्हजें सगळें कितें घडलें वायट, on the other side I am saying I am a sinner. Is it making sense? समजता आमी कितें हें कित्याक लागून आमच्या जिवितान घडटा? कित्याक देवान जें आमच्या पासून पळय कितें खुर्सार केलां, बापान आपणाच्या पुताक खुर्सार कित्याक लागून? आमकां पयले सुवातेर आमी समजता की जेजू खुर्सार मेला फकत आमकां पातकांतल्यान सुटका दिवपाक. पूण ही पातकां म्हजें सवें कित्याक घडटा? हांव पातकान कित्याक पडटा? कित्याक म्हजे कडेन वायट घडटा? कित्याक लागून? Because of my sin nature. But on the other side हांव म्हणटा आमच्या पातकी सोयंबाक लागून म्हाका
हांव पातकान पडटा करेक्ट पूण जेन्ना हांव तर म्हणटा म्हज्या पातकी स्वयंपाक लागून हांव पातकान पडटा जेजून 2000 वर्सां पयलीं कितें पातकांतले सुटका दिल्या तर म्हाका वी हॅव टू रिन्यू आवर मायंड ओके देवान ओके गो 2 Corinthians 5:17 okay KJV can we go KJV okay therefore if any man everybody knows this scripture सगळ्यांक ह्या स्क्रिप्चराची in and out we know it by heart yes or no everybody knows this सगळे जाणा therefore we are in Christ Jesus all things are if any man be in Christ he is a new creature old things are passed away all things are become new yes or no सगळे आमचे पोन्ने कितें आहा ते passed away it's gone it's wiped out now all things are become new do you see some things are become new all things are become new now if all things are become new how I'm falling into a sin again and again को कित्याक लागून हांव परत्यान पातकान पडटा कित्याक लागून जेन्ना हांव हे स्क्रिप्चर वाचता हांव रिन्यू ऑल थिंग्स आर बिकम सगळे पोन्ने आहा ते पास्ट अवे आनी सगळे नवे जाला हे हांव खंय वाचता इन माय माउथ इन माय मायंड येस नो हांव वाचता आतां वयता थिंगासर आमकां वी आर अ न्यू क्रिचर वी आर अ न्यू क्रिएशन येस नो वयता थिंगासर आमी कितें म्हणटा आय एम अ न्यू क्रिएशन हे आमकां सोयी जावन पडल्या कित्याक ही नॉलेज आमकां इज जस्ट ऑन द सर्फेस समजता ही नॉलेज आमकां जे देवाचें उतर म्हणटा ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू ही नॉलेज आमकां फकत वयल्या वयर आसा बाय हार्ट इट्स नॉट आमच्या काळजाचे खोलायेक ही मेसेज अजुनूय पावोंक ना because out of the abundance of your heart your mouth speaks पूण जेन्ना ही तर म्हाज्या काळजाचे खोलायेक तर ही मेसेज गेल्या हांव कसल्या जाणवायेन जियेता जोरी तर ही मेसेज तर म्हाज्या काळजान आहा जेन्ना हांव चिंतना कितें येतली म्हाका हीच चिंतना आय एम ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे if I'm getting angry no I am not an angry person anymore I was angry and that was my old man but now I am a new creation in Christ Jesus समजता ही आमी आमचे आतां सी दीस ही आतां जेन्ना पळय जे रिन्यूअल जाला वी आर अ न्यू क्रिएशन इट्स ओन्ली इन माय स्पिरीट आमच्या आत्म्याची आत्म्याचो वी आर बॉर्न अगेन इन अ स्पिरीट आमी नवो जल्म आमचो जाला आमच्या आत्म्यान समजता तेका लागून काल आमी शिकल्या आत्मो मन आनी कूड आत्मो मन आनी कूड आमची समजता जेन्ना आमचो ओके कॅन वी गो टू दॅट पिक्चर इफ यू कॅन द सर्कल ओके आतां आमचो पुनर्जल्म कित्यान जाला आमी बॉर्न अगेन खंय जाल्या इन अ स्पिरीट आमी पुनर्जीवन आमचो जाला पुनर्जल्म आमचो जाला आमच्या आत्म्यान आमी नव्यान जल्म घेतला आमच्या आत्म्यान 2 Corinthians 5:17 आमकां कितें म्हणटा therefore if any man be in Christ Jesus all things are passed away all things are become new where it is become new आमच्या आत्म्यान सगळे नवे जाला आत्म्यान नवे जाला आतां आत्म्यान नवे जावपाक कित्यातल्यान आमी आत्म्यान नवी जाल्या कित्यातल्यान ओके गो टू Romans 5 Romans 3 yeah 3 go to
23. Okay, go to the 10th verse first. 10th verse. देवान मोसेसाक मानामेत दिलेले जाणा आमी हां ऑन द माउंट सायनाय कमांडमेंट्स वर गिवन. आतां हे मानामेत दिलेले ते कित्याक लागून दिलेले म्हणून आमी स्वत मानता? कित्याक दिलेले ते? ओके, so that we live a righteous life. Okay. This is ही भयण म्हणटा मानामेत दिलेले कित्याक आमकां गोमपाक जाय that we are a sinner. What we are doing is wrong. But some other people, you know, थोड्यांक दुसऱ्यांक सोजमणी हे भाशेन हा मानामेत दिलेले so that आमी नितिवनपणान जियोपाक. जेन्ना एका मनशाक ही सोजमणी येता मानामेत दिल्या की हांव नितिवण जियोपाक, ह्या मनांतली जेन्ना आमकां ही चिंतना आहा तेन्ना म्हजें काम कितें जाता? हांव सगळो वेळ चिंता हे मानामेत सगळें दवरतलें आनी हांव नितिवण देवा फुडल्यान. करेक्ट? ही चिंतना आमकां येता. बट मानामेत तेका लागून दिवंक नासलेले. मानामेत दिलोले की सगल्यांक गोमपाक जाय देवा फुडल्यान आमी कोणूच नितिवण ना. ओके, गो टू दॅट 19th verse. Now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Go to NLT for this. Obviously, the law applies to those to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuse and to show them that the entire world is guilty before God. To show people that we are guilty before Him. कायदो दिलोलो, मानामेत दिलोलो, कित्याक आमकां सगल्यांक दाखोवन दिवपाक की आमी देवा फुडल्यान we are guilty before Him. सोजमता पवित्र पुस्तक. पूण आमकां कितें दिसतालें इतलीं वर्सां? मानामेत दिलेले so that I have to keep it and show God that I am righteous. Getting it? ही सोजमणी आमकां आसली. पूण पवित्र पुस्तक कितें आमकां सांगता? मानामेत दिलेले so that the entire world is guilty, to show people that we are guilty before God. आनी जेन्ना वो मानामेत आमकां दिला, हे मानामेत आमकां दिसलें की आमकां दवरपाक दिला, पूण कोणाच्यानूच हे मानामेत दवरपाक जावंक ना. देवान हो मानामेत आमकां दवरपाक लागून दिवंक नासलो. So that we can keep, He has not given the law for us to keep it, but to show us that we are guilty before Him. Then go to that verse, 10th verse. Okay, go to the previous verse. Well then, should we conclude that we Jews are better than others? No, not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentile, are under the power of sin. The entire world, akko sansar, patki soimban aslo. समजले इतले? akko sansar, Jews जावनी, Gentiles जावनी, इस्रायली जावनी, हिब्रूज जावनी, जावं दुसरे Gentile जेंका देवाची वळख ना, akko संसार पातकान जियेतालो. कित्याक जियेतालो? कित्याक आख्ख्या संवसारान पातकी सोयम आसलोलो. समजले? सगल्यांच्या भितर पातकी सोयम आसलोलो. पूण मानामेत दिवच्या पयलीं तांकां लॉचे, when the law was given, there was a curse, there was a punishment who break the law. Yes or no? The wages of sin is death. जोरी तर आमी मानामेत मोडटा जाल्यार आमकां फारीकपण आसा. आसा हो ना? मानामेत मोडी जाल्यार फारीकपण नासलोले? आसा हो ना? ओके, आमी या थिंगासो शिकया. हे पयलीं आतां आमी कित्याक शिकोया? आमी
जेन्ना पातकान पडटा आतां वेन वी से वी आर इन क्रायस्ट जिजस, आमी जेन्ना म्हणटा आमी जेजू सोवें जियेता जाल्यार आमी आनीक पातकी सोयमाची उरल्या उरना तें आमकां गमपाक जाय. कित्याक थोडीं जाणां म्हणटा आमी जेजू सोवें हा, तोरी जेन्ना पातकान पडटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा हांव पातकी. केन्ना जायते फावटी आमकां फोन येता ना आमच्या पातकांची दूख दवरून आमी रडोंक जाय म्हणटा थोडीं जाणां अजुनूय म्हणटात. कित्याक लागून आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी ना. हांव म्हणना की आमी कोणूच पातक करिना, वी फॉल. आय एम नॉट सेईंग वी डोंट फॉल, आमी फॉल जाता अनलेस एंड अंटील जेजू येण्याचो वेळ ये पर्यंत जेन्ना आमी आजुनूय ह्या संवसारान हा, दॅट्स अ बॅटल वॉट वी आर गोईंग थ्रू. अंडरस्टँडिंग नाव. आता when then should we conclude that we Jews are better than others? No, not at all, for we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, तो Jews जावनी तो Gentile जावनी, everybody is under the power of sin. सगळो आख्खो संसार पातका सोयंबान आसा. Go down. Now, as the scripture says, no one is righteous, not even one. कोणूच देवा मुखार नितिवंत ना. देवा मुखार आमी कोणूच नितिवंत ना. दुखी जाय नाकात, आमकां गुड न्यूज आहा. जेन्ना हांव म्हणटा आमी देवा मुखार कोणूच नितिवंत ना, कोणाच्यानूच देवा मुखार उबें रावंक जायना जाल्यार मातशें दूख जाता न्हू. आतां देवा मुखार रावंक जायना जाल्यार कितें करतली आमी? पातकी सोयमान हांव आमी ना ना ना, गुड न्यूज आहा फुडें आमकां. शिकोया. समजता? गॉस्पल इज देर. जेजू कित्याक आयला? आमकां सुबाम जिवीत दिवपाक. बट आमी सुरवातेक कशी आसलेली? सगळीं पातकां सोयंबान वी वर अंडर द सिन नेचर. येस ओ नो? आमचो धोनी कोण आसलेलो? आमचो धोनी कोण आसलेलो? सैतान. आमचें जिवीत कोण चलयतालो? सैतान. कित्याक लागून? आदाम आनी एवेन जे देवान जे दोनीपण तांकां दिलेलें संवसाराचेर तें काडलें आनी कोणाच्या हातीन दिलें? सैतानाच्या. कित्याक चान्स मारलो सैतानान? कित्याक सैतान एक्सपर्ट आहा फोटी स्वता भाशेन दाखोवपाक. केन्ना केन्ना आमी कोणाची उतरांच आयकोन बरी एन्जॉय जाता, बरी बोलता. कित्याक? काय बरें उलयता. बट डू वी नो वॉट इज इन सायड? पूण जायते फावटी आमी लोकांक कशें जज करता? तेंच्या उलोवपाचेर. सारकें न्हू? पूण एफ कशी फसली? सोरपाच्या उलोवण्याचेर. जायतीं जाणां आमी संवसारान जेन्ना जी कोण आंकवार आहा, कोण बरो उलयलो आमकां दिसता आं होच तो, ओ हेच तें. येसो न्हू? भायली सुरोपाय पळयता सोत मानता, भायलें उलोवप पळयता सोत मानता. आमकां खबर आहा भितर कितें चलता? ना. जोरी तर आमचे कडेन सोर्गीची जाणवाय ना, आमकां सोजमणी येवची ना कितें बरें आनी कितें वायट तें. सोलोमन आसलेलो हेजो डेविडसान कितें मागलें तेणेन बापा कडेन? जाणवाय. जाणवाय मागली. वेल्थ मागोंक ना, जाणवाय मागली. कित्याक? तो जावन आसलो राजा. स्वताचेर चलपाक, बरें आनी वायटाची डिसिजनां घेवपाक कित्याची गरज? जाणवायेची. ओके ओके, थिंगा या नाका आमी. सो एज द स्क्रिप्चर सेज, नो वन इज रायचस, नॉट इवन वन. एकलो पासून नितिवंत ना. आयज आमी कितें म्हणटा? आमचे नितिवंत कोणा तावन येता? हाऊ डू वी कॉल आवर सेल्फ रायचस? इज इट आर रायचस? Is it our righteousness? Seek you first the kingdom of God. On Friday we learned. Yes or no? Seek you first the kingdom of God and my righteousness. His righteousness. Because if we go to see our righteousness, no one is righteous, not even one. आमी कोणूच नितिवंत ना देवा मुखार. कित्याक आमी जावन आसा सगळीं पातकी सोयंबाची. सोजमता? इतलें तरी सोजमलें तुमकां आतां? आं? अंडरस्टूड नो? ओके. आमी सगळीं जावन आसा पातकी सोयंबाची. पूण आतां जेन्ना आमी सगळीं पातकी सोयंबाची आहा, ह्या पातकाचें फारीकपण जावन आसलें कितें? पातकाचें फारीकपण जावन आसलें कितें? मरण. सो जेन्ना आमी म्हणटा पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण. ओके, कॅन वी गो टू 20th वर्स? For no one can ever be made right with God by doing what law commands. जे मानामेत आमकां दिलेले ते मानामेत दवरून आमी कोणूच देवा मुखार नितिवंत जावंक शकना. कित्याक ते मानामेत आमकां दवरपाक
जायना. हे सुरवातेक जेन्ना मोजेसाक जेन्ना देव म्हणटा मानामेत दिवपाचो आसता तेन्ना तो म्हणटा तुमच्या आपूण सांगपाचो आहा म्हणटा पोरजेक सांगा. पोरजा म्हणटा देव कितें सांगता तें करूंक आमी सगळे तयार आसा म्हणून ना ती म्हणटा देव जें कितें सांगतलो पळय तें सगळें करपाक आमी तयार आसा. देव सांगता तें करपाक आमचे सोक्तेन आमकां जातालें जाल्यार जेजू कित्याक येवपाची गरज पडली. आमी आमच्या कितें आमी शिकोंक जाय आमचे शोकतेन आमचे पदवेन आमच्या बोळान आमचे जाणवायेन आमी कितेंच करपाक आमचे कडेन जायना. बिकॉज वी वर अंडर द सीन. आमचो सोयम जावन आसलेलो पातकी आनी ह्या पातकी सोयंबाक लागून जे मानामेत दिल्या ते पासून आमकां दवरपाक आमकां जायना. पूण मानामेत दिलेले फकत आमकां दाखोवपाक की आमी देवा मुखार सोगलीं गिल्टी आहा. देवा मुखार आमी सोगलीं उणेपणान आहा. नितीवनपणाचें जिवीत आमकां दवरपाक आमकां जावंक शकना. आनी नो वन इज रायचियस नॉट इवन वन. आतां मानामेत 10 दिलेले 10तले जोरी तर हांव 2 दवरतां आनी उरलेले 8 म्हज्यान दवरपाक जायना. आतां आमकां दिसण्यान मानामेत कितले आहा 10. पूण पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा 600 वयर मानामेत आहा. 600 वयर मानामेत आहा. आनी आमकां दिसता आमी पयलो दवरलो दुसरो दवरलो तिसरो दवरूंक जायना. सो आमी नितीवण जातलीं ना. कित्याक जेम्साच्या बुकार आमकां म्हणटा इतले सगळे मानामेतांतल्यान तुवें तर सगळे दवरले आनी एक पासून तर चुकलो इट इज लायक यू आर गिल्टी फॉर ऑल. I think James 2:10 it says, can we go there? Verse 10 go. 10? 10th verse. Go down. For the person who keeps all the laws except one is guilty as a person who has broken of God's law. Go KJV. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So आमच्यान कोणाच्यानू तरी सगळे मानामे दवरूंक जाताले ना. सो आमी कशें म्हणूंक जाता की मानामेत दिलोलो आमकां आमी नितीवण जिवपाक. इतलीं वर्सां आमी अशीं चिंतालीं सारकें आनी सगळें जिवीत चल्लें हें सगळें आमी दवरपाक सारकें. इतलीं वर्सां आमी काडलीं कितें करपाक हें सगळें दवरूंक जाय हें सगळें सांबाळूंक जाय हें सगळें दवरीत जाल्यार हांव देवा मुखार हांव नितीवण. म्हणजे हांव कोणाचेर डिपेंड आहा म्हजे करुणेचेर. समजता हांव म्हाका जेन्ना हे 10 मानामेत दिल्या हांव हे सगळें सांबाळटलो आनी देवा मुखार हांव सारको कॉलर वयर करून रावतलो. हें सगळें हांवें दवरलां हें सगळें हांवें केलां. हांव कोणाचेर डिपेंड आहा कोणाच्या करुण्याचेर डिपेंड आहा म्हजेर न्हू. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा कोणाच्यानूच मानामेत दवरपाक जालो ना आनी जावचें ना. कित्याक तो तुमकां दवरपाक दिवंकूच नाहलो. मानामेत आमकां दवरपाक लागून दिवंकूच ना. बिकॉज गॉड नोज आमच्यान तो दवरपाक केदीच जावचो ना. आमी देवाहून व्हडलीं जावंक जाता पदवी आहा आमकां ना. तेका लागून हो मानामेत फकत दिलेले मनशाक दाखोवपाक की तुमी सगळीं गिल्टी देवा मुखार. सो आमी हें मानून घेवंक जाय म्हजें नितीवनपण म्हज्यो बऱ्यो कोरण्यो करून हांव नितीवंत केदीच जायना. हांव देवा मुखार नितीवंत हांव देवा मुखार रायचस हांव बरीं कामां करून हांव केन्नाच जावचो ना. हांव देवा मुखार नितीवण कित्याक जेजून जें म्हजें वायट आहा तें आपणे कुर्साचेर घेतलां आनी आपणाचो नितीवणपणाचो जो नेचर आहा आपणाचो जो देवाचो सोयम जो आसा तो जेजून म्हाका दिला. समजलें. आयज आमी हें शिकोंक जाय हें आमी आयज अशे भशेन शिकोंक जाय अशे भशेन आमचें मन रिन्यू करूंक जाय की म्हजी कोरणी my works is not the reason why I am righteous. It is the work of Jesus, what he has done on the cross, that is why I was made righteous. I was made righteous. जायते पावटी आमी हांगाच शिरकोन पडटा. जायते पावटी आमी दिसता हांव तर दिसाक तर एक 20 मिनटां बरें मेडिटेट करीत रावत गॉड वील ब्लेस मी or God will be
प्लीज्ड विथ मी. देव म्हजी काकूत कोत्तलो, देव म्हाका बेसावांनी भरतलो. जोरी तर हांव रातचे 5 वा 3 उठोन तर हांव बरें 4 वरां एक फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग तर हांव उठोत, एग्जाम्पल ओके, उठ्ठा कोणी जाल्यार आय एम नॉट सेईंग तुमी उठचे न्हय, बट ट्राय टू अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू से. जोरी तर हांव म्हाज्या मनान चिंतना कितें चिंता, हांव सकाळ घोडे 4 उठ्ठेलें आनी एक 20 मिनटां सारकें देवाचें उतर शिकतलें, सो दॅट गॉड वील ब्लेस मी, सो दॅट देव म्हजेर खुशाल जातलो, कित्याक हांवें म्हजी जेम सॅक्रिफायस केल्या आनी हांव उठला आनी बसला. जायते फावटी आमकां अशें दिसना. हांव जेन्ना एवरी डे आय एम डुईंग मे बी 10 minutes prayer. Tomorrow or maybe tomorrow I'm thinking of making 1 hour prayer. I'm increasing my time. I'm giving my more of the time to God so that God will be more happy with me. Are you getting it? जोरी तर हांव सोदां काल एक 15 मिनटां दितां देवाक. आतां हांव कितें चिंता, 15 मिनटां दितां, आतां हांव फाल्यांसान 1 वर दितां, सो देव खुशाल जातलो आनी देव म्हाका आनीक बेसावांनी भरतलो. ही चिंतना सारकी. सो इट इज नॉट माय वर्क्स, ही म्हजी कामां न्हू, पूण जें काम जेजून क्रुसार केलां त्या प्रमाणे आयज हांव नितीवोन जाला. ओके, आतां गो बॅक टू रोमन्स 3:20. ओके, therefore go NLT. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. जे मानामे जे आमकां सांगल्या ते आमी फॉर नो वन कॅन एवर बी मेड रायट. आमी नितीवोन मानामेत दवरून जायना. द लॉ सिम्पली शो अस हाव सिनफूल वी आर. मानामेत फकत दाखयता हांव कितले पातकी आसा पळय तें, कितलें हांवें वायट केलां पळय तें. फकत एक मानामेत एक आरसो कसो म्हाका दाखोवपाक. ओके, हे मानामेत आहा, जेन्ना हांव तें मानामेत पळयतां म्हाका गमन येता हितूंतलें हांवें कितें कितें केलां पळय तें. आनी एक पासून मोडलो जाल्यार आय एम गिल्टी ऑफ ऑल. वी सॉ दॅट इन जेम्स 2:10 नो. सो एक पासून तर मोडलो आय एम गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द होल कमांडमेंट. सो आय एम म्हाका पनिशमेंट लागू आहा आनी वेजीस कितें, वेजीस इज डेथ. सारकें. आतां हेका जे मानामेत मोडटा तेका फारीकपण आहा आनी हें फारीकपण जावन आसा कितें, मरण. आतां हांवें मानामेत मोडल्या, आमी मोडटा, मोडल्या, तितून कितें बरयलेलें आहा तें आमी सगळें दवरता ना. एक पासून तो दवरूंक ना जाल्यार वी गिल्टी फॉर ऑल. येस. आतां आमचें फारीकपण कितें आहा, वॉट इज द पेनल्टी? पेनल्टी ऑफ कमिटींग अ सीन इज वॉट? डेथ. आतां आमकां सगळ्यांक हें मरण फावो आसलें व ना? आमकां हें मरण सगळ्यांक फावो आसलें. ओके, गो टू द वर्स. ओके, गो 21 वर्स. But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law. आतां आमकां शुभ वर्तमानाची खबर आमची परगट जाता. सोजमता तुमी हांव कितें म्हणटा तें? तुमकां सोजमता? कितें प्रश्न आहा? इतलें सोजमलें आमचेर. ओके, आमच्या जिवितान, लेट्स मेक इट व्हेरी सिंपल, आमच्या जिवितान आमच्या भितर कसलो स्वयं आसलो? पातकी स्वयं. कोणा उदेशी येयलो? आदाम एवेच्या उदेशी. उतर मोडलें देवाचें म्हणून आमकां पातकी स्वयं आमच्या स्वयंबान आमच्या भितर आयलो. आतां जोरी तर उतर मोडीत जाल्यार देवान कितें म्हटलेलें? तुमी मोडटलीं. सारकें. यू वील शुअरली डाय. मरण कसलें? ओतम्याचें. सारकें. सो ओतम्यान आदाम आनी एव मेली आनी जी आदाम आनी एव हे सगळें जी जल्मलें आमी सगळीं परजा जी आसलेली आमी सगळीं ओतम्यान मेलोलीं. आमी सगळीं ओतम्यान मेलोलीं. आयज जेणेन कोणेन जेजूक स्विकारूंक ना एके भाशेन आमी पवित्र पुस्तकाच्या उदेशी आमी सोजमता की ती ओतम्यान मेल्या. कुडीन जिवंत आहा खरी, पूण ओतम्यान पुनर्जल्म तांचो आजुनी जावंक ना. ज्या मनशाक जेजूची वळख ना आनी कोणें जेजूक स्विकारूंक ना. सोजमता? इतलें सोजमलें. सो आतां आमच्या भितर जे पातकी सोयंब आसलो वो सोयंब काडपाक आमचे कडेन घडटा ना. ह्या पातकी सोयंबाक लागून आमच्या वी वर कमिटींग अ सीन. सोयंब पातकी आहा जाल्यार बरें कोत्तेली.
पातकी स्वयं तर भितर हा आमी बरें करूंक जाता. ओके, गो टू चॅप्टर 7. या सेम सेम. Verse go 19. Go 18. Go up 17. Okay, 16. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Okay, 15th verse. Go up. Let's read it from the first verse. Okay, well then I'm suggesting that the law of God is okay. 8th verse. Okay, but sin used this command to arouse all kind of covetous desire within me. If there were no law, sin would not have that power. Go down. Now, at one time I lived without understanding the law, but when I learned the commandment not to covet, but instance the power of sin came to life, and I died. So I discovered that the law's command, which were supposed to bring life, brought spiritual death instead. Go down. Sin took advantage of those commands and deceived me. It used the commands to kill me. Go down. But still, the law itself is holy, and its commands are holy and right and good. Okay. या 7व्या आविस्वरान आमी पळयता, जेन्ना मानामेंत आमकां दिले, कमांडमेंट्स आमकां दिले, ते कमांडमेंट्स पळोवन आमकां कितें दिसता? वी आर सिनर. वी कॅन अंडरस्टँड नो, हे कमांडमेंट पळयल्या उपरांत आमकां गमचें ना आमी पातकी म्हूण. हां, जरी तर कमांडमेंट दिवंकूच नासले, लॉ नाहलो, आमकां गमपाचें कितें वायट आनी कितें रॉंग? आमकां गमपाचें. ओके, जोरी तर आतां लेट्स टेक अ वर्ल्डली एग्जाम्पल. जोरी तर आतां आमकां आतां आमी रस्त्यांचेर गाडयो चलयता, सगळीं चलयता. जेन्ना आमी हायवे धरता, हायवेचेर आमकां बोर्ड्स दिसता सायडीन. कितें बरयता? स्पीड लिमीट 30, 40, 60, 80. करेक्ट? आतां 60 बरयलेली आसता. 60 बरयलेलो बोर्ड आहा आनी आमी तो 60च्या अबाव वयता, आमकां पेनल्टी आहा? आहा. आतां तो बोर्ड आहा म्हणून म्हाज्या तकलेन कितें येता? फायन पडटली. कित्याक बोर्डाक लागून म्हाका गमोन येता. देर इज अ लॉ आहा, थिंगासर कायदो घातला. बोर्ड घालप म्हणजे कितें? कायदो आहा आनी तो कायदो म्हाका दाखयता 60च्या वयर हांवें वचप ना. वचत जाल्यार म्हाका पेनल्टी आहा. करेक्ट? आतां थिंगा बोर्ड ना, हांव म्हाजो आनी स्पिडोमिटर पळोवंक वयता. म्हाका गमतलें हांव 60चेर आहा, 50चेर आहा, खूंय आहा, कितें आहा, फास्ट आहा, स्लो आहा. विल इट मेक डिफरन्स टू मी? कितें तरी अंतर आसतलो म्हाका, सोजमणी आसतलें कितें तरी म्हाका. जरी तर बोर्ड ना जाल्यार यू वील चॅक युअर लिमीट. तुजी स्पीड लिमीट आमी चॅक करूंक वयतली. बोर्ड ना जाल्यार आतां ज्या जाग्यार आतां आमच्या लोकल विलेजीन बोर्ड आसता, सो आमी आमकां जाय ते भशेन वयतात, वचना. पूण जेन्ना आमी हायवे दवरता, आमी कॉन्शियस ना बोर्ड पळोवपाक? आसा हो ना? पळयता. सो बोर्ड घातला म्हणजे एक कायदो आहा. कायदो दिला म्हणजे तो कायदो सांबाळपाक जाय. सारकें? वय ना? वर्ल्ड संवसारी तरी एग्जाम्पल सोजमलें तुमकां. हां, जरी तर आतां बोर्ड घातला 30, हां 30 घातला, तूं आतां तर 40चेर वयता आनी थिंगा कॅमेराजूय आहा. तुका आतां कॅमेराज येयल्या, सो कॅमेराज आहा तुका कॅप्चर करपाक. सो तुवें आतां बोर्ड पळयला 30चो, पूण तुका लेट जाता, तुका बेगीन वचोंक जाय, तूं 50चेर वयता. फुडें आहा आरटीओ, तुका थांबावचें ना? थांबायल्या उपरांत कितें म्हणटलें? आं चल रे, तूं फ्रेंड म्हाजो. ओ कितें म्हणटलें? फायन, अमकी पेनल्टी, पेमेंट आहा, पे द फायन, यू गो. सो पेमेंट आहा, कायदो मोडटेल्याक पेमेंट आहा हो ना? ओ सुटका आहा? पेमेंट आहा. सो पेमेंट करूंकूच जाय. तूं तर हिंगा पेमेंट करिना, हिंगा तूं चुकलो, फुडें गेलो तुका आनी एकलो आडयता आनी म्हणटा तुवें अमके कडेन हें तोडला,
स्क्रिनीचेर तुजे सगळे येयला डिटेल्स, तुजो नंबर आहा, तुजे सेम आहा, हे पळय चोय, हे हो एविडन्स. तुवें कायदो मोडला, यू हॅव टू पे द पेनल्टी. येस ओ नो? आतां जेन्ना बोर्ड घातल्या उपरांत म्हाका गमता की हांवें फास्ट गेल्यार म्हाका प्रॉब्लम जातले ओ जावचें ना पळय तें. जरी तर हांव फास्ट गेलो आनी स्पीड तर हांवें ब्रेक केला, तो लिमीट तर हांवें तोडला आनी फास्ट गेले, गॅरंटी आय अंडरस्टँड दॅट आय हॅव टू पे द पेनल्टी. आय एम गिल्टी फॉर दॅट ब्रेकिंग दॅट लॉ. येस ओ नो? आतां बट स्टील द लॉ इट सेल्फ इज होली. आतां तो कायदो घातला म्हणून हांव पातकी जाला, कायद्याचो प्रॉब्लम ओ म्हजो प्रॉब्लम? कायदो वायट म्हणूंक जाता म्हज्यान? ना. पूण जायते पावटी मनामेत जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना म्हाका गमन येता की हांवें कितें वायट केलां पळय तें. सो आतां मनामेत जेन्ना हांव पळयतां आनी म्हाका गमता हांवें कितें वायट केलां, मनामेताची मिस्टेक ओ म्हजी प्रॉब्लम? I can blame the commandments or blame myself because I have done something wrong. So the commandments are holy, but still the law itself is holy, and its commandments are holy and right and good. There is no problem with the law. But jenna हांव जे मनामेत पळयतां म्हाका दिसून येता हांवें म्हज्या जिवितांत कितें केलां पळय तें, and I am guilty before God. Understanding? जेन्ना हांव कायदो पळयतां तेन्ना म्हाका दिसती पडोन येता that I am guilty before God. I am not righteous in front of Him. समजता? हांव नितीवंत ना देवा मुखार उबो रावपाक, not because the commandments are bad. Commandments are holy, it is right and it is good. It is because of my sinful nature I fall. We'll see that. But how can that be? Did the law go down? But how can that be? Did the law which is good cause my death? Meaning, जरी तर हांव म्हणटा जेन्ना मनामेत हांव पळयतां I understand that I am guilty before God. I have done something wrong. I have committed a sin and the wages of sin is death. Now, the law is responsible of my death. Is the law is responsible for my death? Law itself is holy. It is good. It is right. The law in its place is holy and it is right. मनामेताचे कांय प्रॉब्लम ना. म्हज्या मरणाचें कारण म्हज्यो कोरण्यो. म्हज्या मरणाचें कारण म्हजी कोरणी. आतां देवान जेन्ना आदामाक आनी एवेक गार्डनान कमांड दिलोलो सगळें खाया पूण त्या झाडाचें खायनाका. तुमी तर खाशात तुमी मरतल्यात. सारकें? पूण तांच्यांनी तें आतां फळ खाल्लें. आतां तें फळ ते झाडाची मिस्टेक थिंगा आसा म्हणून तांकां पातक तांच्या जिवितांत सोडलें. बिकॉज दे एट द फ्रूट ऑफ गूड एंड इवल तेंचेर पातकाचें फॉर्मोन पडलें, ओ बिकॉज दे ब्रोक द कमांडमेंट. सो झाडाची मिस्टेक आहा, तें खाल्लां म्हणून मिस्टेक आहा, खाल्लां म्हणून मिस्टेक आहा. दे ब्रोक द कमांड. देवाची आज्ञा मोडल्या पळय प्रॉब्लम तो. सो म्हज्या मरणाचें कारण मानामेत दिला देवान म्हणून न्हू. Commandments are holy in its place. It is right, it is good. The commandment is not the reason behind my death. Of course not. Sin used what was good to bring about my commendation to death. See, sin used what was good. पातकान जे कितें बरें आसा पळय तें म्हज्या विरुद्ध उजार केलें. ओके, कशे भाशेन सोजमोया. ओके, आतां देवान आमकां मनामेत दिलें कितें दाखोवपाक की आमी देवा मुखार गिल्टी आहा. सारकें? आतां मनामेत पळयल्या उपरांत म्हाका कितें दिसती पडटा? मनामेत पळयल्या उपरांत म्हाका दिसती पडटा कितें? आय एम गिल्टी बिफोर गॉड. आतां हें सगळें कोण पळयता? हेजी खबर सगल्यांक कोणाक आहा? सैतानाक. सो आमी मनामेत जेन्ना पळयलें देवान दिल्या तें सैतानान पळोवंक ना? पळयल्या. आतां आमच्या भितर स्वयं कोणाचो आहा? हां, आमच्या भितर स्वयं कोणाचो आहा? सैतानाचो. आमचें दोनीपण कोणाच्या हातीन आहा? सैतानाच्या. सो सैतानान हेजी एडवांटेज अशे भाशेन सीन युज्ड वॉट वॉज गुड. पातकान जे कितें बरें आहा तेजे उजार केलें आमच्या अगेन्स्ट. समजता? कन्फ्युजींग?
अंडरस्टँडिंग? ओके, आय वॉन्ट तुमकां सोजमोंक जाय हे, ताका लागून स्लो या. अगेन एंड अगेन आय विल रिपीट. Sin used what was good to bring about my condemnation to death, so we can see how terrible sin really is. या पातकाचो सोयम जो आमच्या भितर आसलो, so we can see how terrible sin really is. It uses God's good commands for its own evil purpose. सोजमता? ताका लागून आमकां सगल्यांक एक आमकां एक गरज आसली. जोरी तर हांव पातकान तर पातोक म्हजेर तर नासलें, आमकां सोडवणदाराची गरज आसली. सोडवणदाराची गरज जाली, पातोक नासलें जाल्यार हे पातक्याच्या सोयंबाक लागून सगल्यांक एक वेट आसलेलो, सगल्यांक एक आस आसलेली की सोडवणदार येतलो आनी आमची सोडवण करतलो. सोजमता? आतां जेन्ना आमकां गमता जें कितें बरें, द लॉ वॉज होली, इट वॉज गुड, अंडरस्टँडिंग, एंड इट वॉज रायट. पूण जे पातकान जे बरें कितें आहा तें आमचे सवें आमकां उजार केलें आनी आमकां सीन इट युजीस गॉड्स गूड कमांड्स फॉर इट्स ओन इवल पर्पज. सोजमता? वर्क्स ऑफ द फ्लॅश काल आमी पळयला सगळे, गॅलेशियन्स 5:16 ऑनवर्ड्स. गो डावन नाव. So, the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. The trouble is with me, for I am all too human, a slave to sin. I am slave to sin. माझ्या जिविताचे दोनीपण, म्हज्या जिविताचे डोमिनियन कोणाच्या हातीन आहा? सैतानाच्या. तेका लागून तो म्हजेर आपले राज चलयता. म्हाका बरें पासून करपाक जाय, म्हज्यान बरें करपाक जायना. कित्याक लागून? म्हाका बरें करपाक जाय पूण म्हज्यान करपाक जायना. कित्याक लागून? कित्याक म्हज्या भितर आसा पातकी सोयम. सोजमलें? आमकां पयलीं सोडमो आमी म्हणटा पळय, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. बट वॉट वॉज दॅट ओल्ड थिंग? दिस इज द ओल्ड थिंग विच वॉज देर इन मी. जोरी तर म्हाकाच खबर ना वॉट आय वॉज इन माय ओल्ड नेचर. वॉट इज माय ओल्ड नेचर? म्हजो पातकी सोयम, कसलो तो सोयम, कसलो तो एक 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 कितें म्हणटा ताका, कसलो तो एक चेन कशी हांव बांदून आसलो, कसल्या सोयंबान हांव बांदून आसलो. आनी आयज आमी म्हणटा ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. हे ओल्ड थिंग पळय कितें आहा, हे पोन्नो सोयम कितें आसा, तेजी वळख पयलीं म्हाका आसपाक जाय. सोजमणी येता? सो आतां So the trouble is not with the law, for it is the spiritual and good. The trouble is with me. The trouble is with me, for I am all too human and slave to sin. So I was a slave to sin. Patkacho gulam haंव जावन आसलो. सोजमले? Go down. Now, I don't really understand myself, for I want to do what is right. I want to do what is right. Because I was made in the likeness and image of God. So I want to do right, but I don't do it. I want to do right, I want to do good, but I don't do it. Why? Because I am slave to sin. There is something in me which is operating through me. कितें तरी म्हज्या भितर अशें हा के तें काम करता म्हजें सवें. समजता? Jenna, when I was in my old nature, I am slave to sin. I am slave to sin. Are you understanding? This is the old nature. Old things are passed away. This is passed away. ये सगळे is passed away and सगळे आता नवे जाला. नवे जाला ते जेजूस हवे. पण आता मैं आदलो सोयम कितें आहा तो पयलो पळोवया. I want to do right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. What I don't want to do, I end up doing this. ये सगळें कितें म्हजें पोन्नो सोयम. समजता? म्हाका बरें करपाक जाय. केन्ना आमी अनुभवला आमच्या जिवितान आमी वयता कितें बरें करूंक, बट वी एंड अप डुईंग समथींग एल्स. जायना? आमी बरें करूंक वयता पूण घडटा दुसरेंच. मागीर आमी चिंतता हें हांव करूंक सोदिना आसलो पूण हें कशें घडलें. केन्नाय आमी कोणाचें बरें उलोवंक वयता बट बरें कॉमेंट्स करता. उलयता 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 एंड कितें जाता?
वी आर गॉसिपिंग अबाउट दॅट पर्सन. आमी वायट उलयता, नांव पिड्यार कोत्ता. कित्याक लागून आमी करूंक वयता बरें, पूण आमचें एंड कित्यान जाता? वायट करून. कित्याक? आमच्या मनाची नवसरणी आजुनूय जावंक ना. आत्म्यान आमी जीवन पुनर्जीवन जाल्या खरी, पूण आमच्या मनाची नवसरणी आजुनूय जावंक ना. आनी आमची मनाची नवसरणी आमी करीत रावंक जाय देवाच्या उतरांतल्यान. आतां हांगा उतर म्हणटा कितें? आय डोंट रियली अंडरस्टँड माय सेल्फ, ऑर आय वॉन्ट टू डू वॉट इज रायट, बट आय डोंट डू इट. इन्स्टेड आय डू वॉट आय डोंट वॉन्ट टू डू, वॉट आय हेट, बिकॉज आय एम स्लेव टू sin. Now, go down. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Okay, do you understand this? But if I know that what I am doing is wrong, now I end up in doing what? What I don't want to do. But if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good, the law is holy, the law is right. There is no कायद्याक जो कायदो आमकां दिला, ह्या कायद्याचो कितेंच प्रॉब्लम ना. द प्रॉब्लम सगलो खंय आहा? जे म्हज्या भितर जो सोयंब आसा पळय, तेजो सगलो प्रॉब्लम. समजता? सो म्हाका बरें करपाक जाय दुसऱ्याचें, पूण म्हज्यान बरें करपाक जायना. आय एंड अप डुईंग समथींग रॉंग वीच आय डोंट इवन वॉन्ट टू डू इट. सो जेन्ना हांव कितें करपाक सोदतां, आनी जेन्ना हांव तें बरें करपाक वयतां, अकॉर्डिंग टू द लॉ हांव वयतां तें करपाक, बट आय एंड अप डुईंग रॉंग. पूण जेन्ना हांव म्हजी करणी वायट पळयतां, तेन्ना म्हाका गमन येता की कायदो वायट ना, कायदो दिला तें रॉंग न्हू, कायदो आपणाच्या जाग्यार सारको आहा. आतां प्रॉब्लम खंय आहा? जे म्हज्या भितर जो सोयंब आहा, प्रॉब्लम थिंगा आहा. फुडली नेक्स्ट वर्स पळोवया आमी. नाव, सो आय एम नॉट द वन डुईंग रॉंग, इट इज द सिन लिव्हिंग इन मी that does it. हांव वायट करपाक वचना, पूण म्हज्या भितर जो सोयंब आहा, त्या सोयंबाक लागून पातक म्हजें सवें घडटा. गो डावन. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. Go down. I want to do what is good, but I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is the sin living in me that does it. Go. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Go down, it's almost the same. Now, I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me slave to sin that is still within me, that is a sinful nature. The power of Satan is in me. That is why I want to do right, but I end up into doing wrong. Sasmata? Okay, go down. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Now, who will set me free? कोण म्हाका सोडयतलो ह्या पातकाच्या सोयंबांतल्यान? आमी म्हणटा जेजू येयलो, खुर्सार मेलो, आमकां पातकांतल्यान सुटका दिली, आमकां पातकांतल्यान सुटका दिली. दिवंक ना? सामकें आमचें फिट बसलां मेमरीन, कंप्युटरान सारकें सेव आहा आमच्या. कितें म्हणून? जेजू कित्याक येयलो संवसारान? आमकां पातकांतली सुटका दिल्या. ओके, पूण कसलें पातक? ना, हांव हें कोत्तालें, तें कोत्तालें, एका वायट केलेलें, तेका वायट केलेलें ह्या पातकांतल्यान. सारकें? इतलीं वर्सां आमी कितें चिंतालीं? हांवें कोणाक दुखयलेलें, कोणाक कितें वायट म्हणलेलें ह्या पातकांतल्यान. आमकां कितें तरी नॉलेज आसलेली हें मूळ पातक म्हणजे कितें तें? सोजमणी आसलेली? रूटूच तर आमचें आमकां खबर ना. वयले ब्रांच कट करून कितें फायदो? फाटें येवचें ना परतून? मूळ तशेंच आहा भितर. मुळाची म्हाका सोजमणी ना. दॅट द सीन नेचर इज इन मी. दॅट्स वाय आय वॉन्ट टू डू गुड, बट आय एंड अप इन टू डुईंग रॉंग वॉट आय डोंट वॉन्ट टू डू. Why is that? Because that sin nature, the root of that sin is in me.
तेका लागून आजुनूय आमकां सोजमणी जेन्ना येता, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. Jesus has taken my sin. God has made Jesus sin on the cross, and God has given me the righteous nature. He made me righteousness. I know everything by heart, but do I have the root knowledge of this sin? म्हाका जोरी तर हे मुळाची तर खबर ना पातकाच्या. जेन्ना हांव परतें केन्ना पातकान पडटलें, म्हाका दिसतलें हांव परत्यान पातकी. आय एम गिल्टी बिफोर गॉड. येस ओ नो? सो जोरी तर म्हाका सोजमणी हा की देवान म्हाका पातकांतलें सोडयलां, पूण जेन्ना म्हजे कडेन पोत्त्यान पातक घडटा तेन्ना हांव कितें म्हणटा, आतां हांव पातकी, आतां म्हाका कितें तरी करचें पडटलें सो दॅट गॉड वील फॉरगिव मी अगेन. बट द बायबल सेज यू आर फॉरगिवन वन्स एंड फॉर ऑल. You have been washed by the precious blood of Jesus Christ. जेजूच्या पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां धुवन काडल्या आनी जेजूच्या रक्ता उदेशी आमची पातकां सासणाच्या सासणांक बगसोल्या. समजता? पूण जेन्ना हांव क्रिस्ता सोवे आसा म्हणटा, वेन आय से आय एम इन क्रायस्ट जीसस, आनी जोरी तर केन्ना वायट घडलें, God has given me the ways through his written word. पूण म्हाका कितें दिसता, हांव आजुनूय पातकी आहा. जोरी तर हांव म्हणटा हांव आजुनूय पातकी आहा. सो जेजून कुर्सार जें रगत वारयलां 2000 वर्सां पयलें, 2023 वर्सां पयलें जें रगत वारयलां तें कित्याक? सो आतां जोरी तर हांव पोत्त्यान पातकान पडलां, एम आय वेटिंग फॉर जीसस टू कम अगेन एंड डाय ऑन द क्रॉस एंड क्लेन्स मी अगेन फ्रॉम दिस sin what I have committed now? Understanding? Okay. Now, oh what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Who will set me free from this sin and death? कोण म्हाका सोडयतलो ह्या पातकांतल्यान आनी ह्या मरणांतल्यान? मरण कसलें? फिजिकल और स्पिरिच्युअल? सो कोण म्हाका सोडयतलो? तो म्हणटा ओ वॉट अ मिजरेबल पर्सन आय एम. कोण म्हाका सोडयतलो फ्रॉम दीस सीन एंड डेथ? ह्या मरणांतल्यान, ह्या पातकांतल्यान कोण म्हाका सोडयतलो? गो टू द लास्ट वर्स. थँक गॉड द आन्सर इज इन Jesus Christ, our Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Because of my sinful nature, I am a slave to sin. Now go to 24th verse. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? कोण म्हाका सोडयतलो ह्या पातकांतल्यान आनी ह्या मरणांतल्यान? Now go Romans 8:2. 8:2. Romans 8 verse 2. Okay, go KJV. आता तो म्हणटा कोण म्हाका सोडयतलो ह्या मरणांतल्यान आनी ह्या पातकांतल्यान? हू विल सेट मी फ्री फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ सिन एंड डेथ? फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस विल मेक मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ. आता आमी थिंगा कितें वाचलां? कोण म्हाका सोडयतलो ह्या पातकांतल्यान आनी ह्या मरणांतल्यान? Okay, who will set me free from this sinful and sin and death? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make me free from the law of sin and death. Yes or no? Yes, brother. कितें म्हणटा 24th वर्स आमकां Romans 7:24? Romans 7:24 कितें म्हणटा आमकां? What a who will save me? Who shall deliver me from the body of this death? Who will set me free from this sin and death? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make me free from the law of sin and death. Is it saying he will make me or he has already made me? He has already made me free from the
sin and death. Now the Bible, आता आमकां हांगा स्क्रिप्चर कितें म्हणटा? The law of the spirit of life in Christ Jesus. The law of the spirit of life. The law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. If this scripture tells us that the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 7th चॅप्टरान आमकां म्हणटा कोण आमकां सुटका दितलो. आतां आमकां हिंगासर कितें म्हणटा? कोणेन सुटका दिल्या? जेजू सोवें, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लायफ. जेजू सोवें आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या, फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लायफ इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ of sin and death. So now I am already set free from the law of sin and death. So when in 8th chapter we see amka already sutka meoli amcha patki soimbatlan. So when sutka already tor amka meoli, ata patka soimbak amche वर dominion aha asa. सो आतां पातोक म्हजे वयर अधिकार चलोवंक शकता. आतां आमी 7व्या आविस्वरान कितें पळयलां? हांव बरें करूंक सोदतां पूण म्हज्या लागीं करपाक जायना. कित्याक लागून? कितें आहा भितर? पातकी सोयंब आहा. आतां हिंगासर आमी कितें पळयता? आजुनूय आमी त्या पातकी सोयंबान आहा ना. कित्याक जेजून आपूण खुर्सार मरोन आमकां त्या पातकी सोयंबांतल्यान सोडयलां. आतां म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव आजुनूय त्या सोयंबान आहा की पातकाक म्हजेर अधिकार आहा, मरणाक म्हजेर अधिकार आहा. जाता म्हणूंक? कित्याक लागून जायना? कित्याक आमकां पातकांतल्यान सोडयल्या. ओके, गो Romans 7 from 1 verse. Okay. Know you not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over a man as long as he live. जो मेरेन एक मनीस जिवो आसा कायद्याक ताच्या वयर अधिकार आसा. सारकें? फॉर एग्जाम्पल एक आतां पुलीस ऑफिसर आहा, ताच्या लागीं सगळे कायदे आसा. जेन्ना तो रिटायर जाता युनिफॉर्म आसना. कितें ताका अधिकार आहा रस्त्यार उबो रावन गाडयो थांबोवपाक जावं कितें करपाक? कित्याक लागून? ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड. ओके, ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड. करेक्ट? सो आतां जो मेरेन तें युनिफॉर्म आहा कायदो ताका लागू जाता. सारकें? जेन्ना तो रिटायर जालो कायद्याक तेजेर अधिकार आसा आनी तेज्यान उजार करूंक जाता ते कायदे ना, बिकॉज ही इज रिटायर्ड. ओके, जो मेरेन, ओके लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एका मनशाक एक दुयेंस आहा. ओके, दर एका मनशाक कॅन्सराचें दुयेंस आहा. आतां दुयेंस खंय आहा? कुडीन आहा. सारकें? आतां तो मनीस मेलो, दुयेंस खंय गेलें? ओतम्या सांगाता गेलें काय कुडी सांगाता गेलें? दुयेंस खंय गेलें? कुडी सांगाता गेलें. समजून घ्या आतां, प्लीज पे अटेंशन. यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. इफ आई डोंट नो द ट्रूथ आय एम इन अ बॉन्डेज. येस और नो? If I don't understand the word of God, I am in a bondage thinking that I am still a sinner. हांव आजुनूय पातकी सोयंबानूच आहा म्हणून हांव पातक करता. ह्याच चिंतनांनी घुस्पत येयली. So we shall continue in the word of God and we shall know the truth and the truth will set me free. But only if I pay attention. जोरी तर हांव चोत्रायेन देवाचें उतर आयकता जाल्यारूच म्हजी सुटका जातली. जावची ना? ओके, नाव आतां कितें म्हणटाली आमी? ओके, सो तो मनीस जेन्ना मेलो दुयेंस कुडीन गेलें ओ ओतम्या सांगाता गेलें? कुडीन गेलें. आतां हो मनीस मेला तो आतां पुनर्जीवन जाता. दुयेंस घेवन परतो पुनर्जीवन जातलो? दुयेंस घेवन पुनर्जीवन जातलो ना. ओके, जेन्ना एक मनीस तुमकां सोजमोना प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. ओके, दोरी तर तुमकां सोजमोना प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. आतां जेन्ना मनीस मेलो दुयेंस वयता कुडी बराबर, ओतम्या सांगाता ना. जेन्ना मनीस पुनर्जीवन जाता दुयेंस घेवन परतो पुनर्जीवन जातलो ना. इतलें सोजमलें. करेक्ट? आतां कायदो केन्ना म्हाका लागू जाता? जो मेरेन हांव पातकी सोयंबान आहा कायदो म्हाका लागू जाता. सोजमलें? जो मेरेन हांव पातकी सोयंबान आहा तो मेरेन म्हाका कायदो लागू जाता. सोजमलें? ओके, नाव
Know you not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law has dominion over a man as long as he live. Go NLT, please. Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living? कायदो तुका लागू जाता only while when you are a person is living. Go down. For example, when a woman marries, the law binds her to her husband. So Paul is giving us example as well, and a wonderful example. We'll see this. For example, when a woman marries, the law binds her to her husband. Now they are not two, they are one, right? Spiritually as well as physically. कायद्यानू एकठांय जाली ना ती. Yes or no? Paperworks करिना आमी, registration करिना आमी, बेश्टे सोंड दिवपाक जाता मागीर हो कायदो हा. कायदो हा. Okay. For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. As long as husband is alive. But if he dies, the law of the marriage no longer apply to her. समजले? जेन्ना एक ओस्तोरी काजार जाता, कायद्यान त्या घोवा सांगता तिजो कायद्यानूय संबंध जोडटा, जॉईन जाता. कायद्यानूय, येस ओ नो, आमी रेजिस्ट्रेशन म्हणटा न्हू, कायद्यान जॉईन जाता. आतां घोव तर मरोंक ना, कायद्यान ती त्या घोवाची बायल, सारकें? आतां तिका तर दुसऱ्या कडेन काजार जावंक जाय, ह्या घोवाक सोडल्या बगर तिका काजार जावंक जाता? कायदो मोडूंक जाता? ना. जोरी तर घोव मोडटा जाल्यार त्या घोवा सांगता तो कायदोय वचना. घोव तर भायर पडटा, घोव तर मोडटा जाल्यार ती फ्री जायना त्या कायद्यांतल्यान. तुमकां सोजमता? हांव सोजमोच्या बदलाक ह्या उतरूय आमकां व्हेरी क्लियर आहा. हांगा म्हणटा एक ओस्तोरी जेन्ना काजार जाता, ती एका कायद्यान तिच्या घोवा सांगता, कितें म्हणटा तें आमी एकवट जाता. घोवा सांगता कायद्यान, आनी एज लॉंग एज जो मेरेन तो जिवो आहा, एज लॉंग एज ही अलायव, तो कायदो चलता. तो जिवो आहा ती कायद्यान त्या घोवाची बायल. पूण जेन्ना तो घोव मोडटा, तो कायदो पासून त्या घोवा सांगता मोडटा, आतां ती फ्री. तिका आनीक डिवोर्स करपाची गरज आसा कितें करपाची, त्या घोवा सांगता तो कायदोय गेलो. शी इज फ्री नाव. आतां फ्री जाली ना ती? केन्ना फ्री जाता? जेन्ना तो घोव मोडटा ती फ्री. कायदो कसो गेलो? तेच्या मरणा सांगता कायदोय काबार. ती आतां फ्री, तिच्यान काजार जावंक जाता. No longer apply to her. So while her husband is alive, go down. So while her husband is alive, she would be committing adultery. जोरी तोर ती गो आसतना दुसऱ्या सांगता काजार जाता, ओ मे बी शी दुसऱ्या सांगता संबंध तिजो ती आनी कोणा सांगता संबंध दवरता, तेका कितें म्हणटा? एडल्टरी. इट्स अ सिन. येस ओ नो? गो आसतना तर ती आनी कोणा सांगता वयता जाल्यार कायदो मोडटा. पातकाचे फारीकपण तिचेर येता. हां, पातकाचें फारीकपण येयलें ना, शी वूड कॉल एज अ, शी इज कमिटींग अ अडल्टरी इफ शी मॅरीज अनदर मॅन. बट इफ हर हजबंड डायज, शी इज फ्री फ्रॉम दॅट लॉ अँड डज नॉट कमिट अडल्टरी वेन शी रिमॅरीज. समजलें? गो आसतना तर ती वस्तोरी तर आनी कोणा सांगता काजार जाता, शी इज ब्रेकिंग द लॉ. येस ओ नो? बट जर तर गो मोडटा, घोवा सांगता कायदोय काबार. घोवा सांगता कायदोय काबार, and she is not committing any adultery if she remarries after the husband dies. His example is very clear. Go down. So my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. आता समजता तुमकां? आता कायदो दवरपाचो म्हाका आनीक कायदो दवरपाचो कायदो म्हाका आनीक उरोंक ना. कित्याक? आमी कोणा सांगता मेल्या? वी आर ऑलरेडी नाव माय ओल्ड मॅन. नाबे म्हणटा पळय, ओल्ड मॅन इज पास्ट अवे, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, ओल्ड मॅन इज क्रुसिफायड. आतां आमचो जो पोरनो सोयंब आसलेलो, जो पातकी सोयंब आसलेलो, जे पातकाचे जिवीत आमी, वी वर स्लेव टू सिन, वो नेचर
जेन्ना आमी जेजू सवे खुर्सार खिळायल्या, गलेशियन्स 2:20 काल आमी पळयला, वी आर क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट, नेवरदलेस आय लिव्ह, बट इट इज क्रायस्ट हू लिव्ह इन मी. इट इज नो लॉंगर आय, बट इट इज क्रायस्ट, बिकॉज आय एम डायड विथ क्रायस्ट. आय एम डायड विथ क्रायस्ट. You look confused? Tell no. Something is there going on. I know. This is only after, you are completed. Huh? What is it? Okay. This one, no? Okay. First line in Sanami Kine Poita. This osmoni is very important. Na? We need to understand this. Jenna ek ostori khazar zaleli asta. Ostoriche example geta. Okay. When we are married, we are committed to this particular person, husband, wife. They are kaidyan sangataha. With law, they are together. Unless this husband is alive, she cannot go and marry to somebody else. If she does that, she is committing adultery. Yes or no? But Jenna womunis go morta, now she is free from the law. When the husband dies, she is free from the law. Very clear? Understood this? Jenna go morta, tijan ata portan kazar zaung zata. Go melo no. So she is free from the law, no? So now, जेन्ना हांव म्हज्या पातकी सोयंबान आसलोलो तेन्ना म्हजें फारीकपण कितें आसलेलें? मरण. जेन्ना हांव पातकी सोयंबान आसलोलें तेन्ना म्हजें फारीकपण कितें आसलोलें? मरण. पूण आतां हांव कोणा सांगाता मेला? आतां हांव कोणा सांगाता मेला? गलेशियन्स 2:20, रोमन्स चॅप्टर 6. आय एम डायड विथ क्रायस्ट, buried with Christ, and now resurrected with Christ. That's what the Bible says, not me. And we believe this by faith because it is written in the Word of God. Understanding? Only after you born again. After Christ death. Yeah. Why this is only after born again? If you are not born again, you are a natural man. And for the natural man, he cannot understand the things of the Spirit. Yes or no? For a natural man, a worldly man, he cannot understand the word of God. But unless you are born again, you will not understand the things of the Spirit. Understood? That's why I need to know first of all that I am a spirit being. I have a soul and I live in a body. But who I am? I am a spirit being. It's not I have a spirit. It is I am a spirit. Majo bitor atmo asa nu. Haंव atmo possesses a soul and I am living in a body. Unless जो मेरे नाव या संसारान हा, हांव या संसारान हा, म्हाका या कुडीची गरज. पूण जोरी तर ह्या संसारान हा आनी कूड ना, तुमकां हांव दिसती पडटलें? ना न्हू. कूड हा म्हणून दिसती पडटा. बट कुडीन तर आत्मो ना, कूड आनी कितें उपाता? ना. हे कुडीची गरज आमकां फकत ह्या संसारान. समजता? ओके. नाव यू गॉट युअर आन्सर ब्रदर? या नो? ओके. नाव आमी आतां पळयलां जो मेरेन आमी आमच्या पोरण्या सोयंबान हा आमकां कायदो लागू जाता. समजलें? कायदो कोणाक? पोरण्या जेजू येवच्या पयलो आसलोलो. येस ओ नो? जेजू येवच्या पयले कायदो आसलोलो. पूण हांव म्हणना की आतां पासून कायदो रॉंग आमी म्हणना. पूण देवान आमकां जेजून आतां नेवो कायदो म्हणचे देवान जेजून आमकां 2 मानमेंट सारके दिल्या. आमी एकल्याच देवाचो मोग करचो जो पयलोय आसलोलो कायदो. देवाचो मोग करचो पयलो जागो देवाक फर्स्ट आसलोलो. जेजून आतांय तोच कायदो दिला. आनी दुसरो कायदो आमकां जेजून कितें दिला? जसो तुमी तुमचो मोग करता तुमच्या पेल्याचोय तुमी तेच भाशेन मोग करचो. जोरी तर म्हज्या भितर आतां मोग आहा जाल्यार म्हाज्यान एक तरी मानमेंत मोडपाक चान्सीस आहा इफ देर इज लव इन मी. आसा? कायदो मोडटा केन्ना? जेन्ना म्हज्या भितर मोग ना तेन्ना
कायदो मोडटा. समजता? कायदो मोडप केन्ना जाता? जेन्ना भितर मोग ना. जेन्ना म्हाका आतां जेजून कितें म्हणलां, आदी म्हणटा कितें, डू नॉट कमीट अडल्टरी. येसो न्हू कायद्यान आसलेलें हें पातो प्रद्वार करूं नये म्हणून मानामेद आसलेलो. पूण आतां देवान आमकां कितें मानामेद दिला तेजेर? आदल्या करारान जेन्ना मानामेद दिलोलो, तुमी पातोक करूं नये. पातोक म्हणजे फिजिकली आमी म्हणटालीं. तेका लागून जेन्ना जेजू मुखार ते घेवन येवंक नासलेले वस्तोरेक पातकान सांपडलेले, म्हणजे तांकां कितें दिसतालें, जेन्ना फिजिकली पातोक केलें जाल्यारूच ते प्रद्वारपण म्हणून. समजता? पूण आतां जेजून कितें म्हणलां, जोरी तर तूं एके वस्तोरेक वायट नदरेन पळयता, तुज्या मनान तूं वायट चिंता, तिच्या सोवे तुवें पातोक आदारलें. जेजू घेवन येयला आनीक डेंजर कमांडमेंट. समजलें? सो जोरी तर आमच्या काळजान तर मोग भरोन आसा जाल्यार आमी दुसऱ्याक वायट नदरेन पळोवंक जाता. आतां आमी म्हणटा, आय एम क्रुसिफायड विथ क्रायस्ट. हांव खुर्सार खिळायला जेजू सोवे, जाल्यार म्हज्या भितर कोण जियेता? जेजू जियेता. आतां हांव जाणा तर दीस आनी रात म्हजें नियाळ चालू आसा की आतां हांव न्हू, आतां जेजू म्हज्या भितर जियेता. आनी हांव तर दीस आनी रात तर हांव जाणा नियाळ करून की जेजू म्हज्या भितर जियेता. म्हाज्यान दुसरे वस्तूरेक पातकी नदरेन पळोवंक जाता आनीक जाता. तेका लागून देवाच्या उतराचेर दीस आनी रात नियाळ करप भोव गरजेचें. हां, तेका लागून जेजून बापान जोशुआ कितें सांगलें, देवान जोशुआ कितें म्हणलें, दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर नियाळ कर. जोरी तर दीस आनी रात हांव देवाच्या उतराचेर नियाळ करतां, म्हज्या भितर मोग वतयला म्हज्या काळजान. अकॉर्डिंग टू रोमन्स 5:5 आमी म्हणटा, बापान आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या सोवे आपणाचो मोग वतयला. ह्या उतराचेर तर दीस आनी रात म्हजो नियाळ तर चालू आसता, जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्या वस्तोरेक जावन दुसऱ्या मनशाक वायट नदरेन पळोवंक जातलें ना. तेका लागून दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करप भोव गरजेचें. एक घडयेक पासून तर म्हजो नियाळ देवाच्या उतराचेर ना जाल्यार चान्सीस आहा हांव पातकान पडपाक. समजता? आतां आमी म्हणटा कितें दिसभर रेतीर, जायतीं जाणां म्हणटा कितें सदांकाल रेतीर सदांकाल वयता देवाचें उतर. बिकॉज दीस देवाचें उतर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ आय एम लिव्हिंग माय लायफ एज अ गॉडली लायफ. जोरी तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत जिवंक सोदता जाल्यार देवाच्या उतराचेर म्हजो नियाळ आसचो भोव गरजेचें न्हू. जोरी तर उतरार म्हजो नियाळ ना, कॅन आय लीव माय लायफ वरी फ्री? If I am not meditating on the word of God day and night, that He has given me everything already through Christ Jesus, then can I live my life worry free if I have no understanding of the word of God, that He has given me everything through Jesus Christ, that He has blessed me, that He has anointed me, the Holy Spirit is in me. If I don't have the knowledge that Holy Spirit is in me, with me, who guides me, who protects me, can I live my life worry free? No. Teka lagon, God is again and again He is telling, if you want to live a prosperous life, a successful life, the key is you meditate on my word day and night. There is no excuse, there is no chance either way. But you have to meditate. And it is not that God wants to punish us. Tumka ani dusre ko bro naka. You meditate only on my word. I am a jealous God. It's not that. God knows. Some people would say, sometimes ami unta nu, God is a jealous God. I kong na tumi kenna. And jealousy is sin munta nu. Then why God is a jealous then? Kine gaye je? Orth kine gaye? I kong na tumi? Kine munta? Dev amcho? कोंकणीन कितें म्हणटा? हां, गॉड इज अ जेलस गॉड. आमी पयला ओल्ड कव्हर्नंटान न्हू. इज इट नॉट इन द ओल्ड कव्हर्नंट? दॅट्स वॉट आय एम सेयिंग नो. ओके, सो गॉड इज अ जेलस गॉड. आनी ऑन द अदर सायड आमी पळयता जेलसी म्हणजे एक पातोक. ही कसली जेलसी? कितें काय डिफरन्स? I am a jealous God. But other side we are saying jealousy is a sin, no? Worldly jealousy, godly jealousy. Satan jealousy, godly jealousy. कित्याक जाणा? What I understand. देव म्हणटा आपूण एक, तुमी तर दुसरे मुर्ती पुजा करता, दुसरें कितें करता,
वर्शीप ओनली मी, आय एम अ जेलस गॉड. जेन्ना देव हे भाशेन म्हणटा, देवाक खबर आहा जोरी तर आमी दुसऱ्या देवांक तर पुजा करता, दुसऱ्या देवाची तर आमी पुजा करता आनी आमच्या देवाक तर आमी पळयना, आमचेर कितें आसा? आमचेर कितें आसा? कस आहा. कस आहा कित्याक? इफ यू वर्शीप द आयडल, इफ यू वर्शीप द अदर गॉड, दुसऱ्या देवांक तर आमी वाखाणटा, आमचेर शिराप आहा. सो आमी तर तें वायट काम केलें, आमचेर कितें येतलें? वायट येतलें. सो गॉड इज प्रोटेक्टीव अबाउट अस. देव आमची राखण करता. देव जाणा आमी तर त्या वाटेन गेले आनी आमी तर वायट काम करता, आमचेर वायट येतलें म्हूण देव जाणा, घडीक आमकां सोजमणी ना. अशें ना की देव जेलस ते भाशेचो जेलस. God knows that if we do something wrong against his word, there is a curse, there is a penalty, there is a payment for that for me to pay. आता जेन्ना देवान म्हणलेलें, आदामांक सांगलेलें, तूं जेन्ना उतर मोडटलो, यू विल शुअरली डाय. येस ओ नो? सांगलेलें सांगोंक ना, पूण तरी मनशान तें मोडलें आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स मेनी वर मेड सिनर्स. आता हांव पातक करता नॉट बिकॉज आय एम अ सिनर. हांव पातकी म्हणून हांव पातक करिना. म्हज्या भितर पातकी सोयीम आसा म्हणून म्हजें सवें हें पातक घडटा. पूण आमकां कितें दिसता? कित्याक आमी पातकी? कित्याक हांवें पातक केलां. रिजन इज नॉट दॅट तूं पातक करता म्हणून तूं पातकी. हांव वायट करता म्हणून हांव वायट मनीस न्हू. God never created me sinner. God created everything perfect. देवान कितेंच उणें क्रिएशन करूंक ना. देवान सगळें परफेक्ट क्रिएट केलेलें. आदाम एवीक सारकी परफेक्ट रचलेली, कितेंच कमी पडना. देवाचे रचणेन केन्नाच मिस्टेक जावंक जायना. केदीच जावंक जाता? क्रिएटरा कडेन केन्ना तरी मिस्टेक जावंक जातली ना. देवान सगळें परफेक्ट रचलेलें. बट ह्या आमच्या पातकी उतर मोडण्याक लागून जेन्ना पातकी सोयम आमच्या भितर आयलो, आमी वायट करपाक सुरू जाली. कित्याक? आमच्या भितरूच सोयमूच वायट आसा. समजलें? आतां so my brothers, dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. आता वो सोयम म्हज्या भितर पातकी आसा म्हणून I was ending up doing wrong. Correct? ना आता जो मेरेन हांव जिवो हा म्हज्या जिवितान, वो कायदो म्हाका लागीं जाता आनी वो कायदो म्हाका बोगोर बोगोर दाखयता. कितें? आय एम गिल्टी. कायदो कितें दाखयता? आय एम गिल्टी बिफोर गॉड. कायदो दाखयता की हांव पातकी, हांव देवा मुखार नितीवंत ना. कायदो म्हाका कितें दाखयता? कायदो मानमेंत कितें दाखयता म्हाका? कितें दाखयता? हांव गिल्टी बिफोर गॉड. हांव पातकी, देवा मुखार हांव पातकी आसा. हांव उणेपणान आसा. आय हॅव नो नेचर टू स्टँड बिफोर गॉड. येस ओ नो? म्हज्या भितर नितीवंतपणाचो सोयम ना की हांव देवा मुखार उबें रावपाक. हें कितें दाखयता म्हाका? हाव डू आय नो दीस? वेन आय लूक एट द कमांडमेंट्स, वेन आय लूक एट द लॉ, जेन्ना हांव कायदो पळयता तेन्ना म्हाका दिसती पडोन येता की म्हज्यान देवा मुखार उबें रावपाक जायना. जाता? जायना. कित्याक लागून हांव देवा कडल्यान सेपरेट जालो? बिकॉज ऑफ माय sin nature. Because of my sin nature, I am committing a sin. I am falling into a sin because of that sin nature. But now the good news is, you died to the power of the law when you died with Christ. Are you understanding? You died to the power of the law when you died with Christ. Now, do you believe that you died with Christ? So, can you be a sinner again? Do you have a sin nature in you now? No. So now, by knowing this truth, I have to renew my mind. समजता आता तुमकां? आता तेका लागून आमी देवाच्या उतरान दीस आनी रात रावंक गरजेचें. That's what I say. Meditating on the word of God day and night is very, very important. To live a free life, not in a bondage life. Now, before Jesus come, they were all in a bondage. They were all considering themselves as a sinner. Yes or no? When Jesus came, जेन्ना जेजू दोर्या लागीं आयलो आनी पेद्रूक पळयता आनी पेद्रूक तो म्हणटा, ह्या वरदान घाल म्हणटा तुजें नेट. म्हणटा म्हणना? म्हणटा. सो जेन्ना तो म्हणटा ह्या वरदान घाल, पेद्रू कितें म्हणटा तेका?
आख्खी रात म्हणटा आख्खो दोर्या म्हणटा चावून घेवन मारलो आमी, कांयच जालें ना म्हणना. कितें म्हणटा तो? नो फर्स्ट ही सेड सगलो रात म्हणटा आमी घातलां. होल नायट वी ट्रायड. यू गो एंड रीड अगेन. थँक यू जीजस. एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टंट. सो जेन्ना जेजू म्हणटा ह्या वर्दान तुजें नेट घाल, तेन्ना पेद्रू सांगता आख्खी रात म्हणटा आमी सगळें केलें, कांयच मेळोंक ना, पूण आतां तुज्या उतराक म्हणटा आपूण घालता. सो जेजूच्या उतराक कोणाच्यानूच ना म्हणोंक जायना. प्रेज गॉड. ओके, हालेलुया. सो जेजून जेन्ना ताका उतर दिलें, एवरी वर्ड ऑफ जीसस केम आउट. इट केम विथ एन अथॉरिटी. When it comes out with a power when nobody can say no to his word. कोणाच्यानूच जेजूच्या उतराक ना म्हणोंक जायना when it comes out. Yes or no? So जेन्ना तो जेजू ताका म्हणटा तूं ह्या वर्दान नेट घाल, तो म्हणटा आख्खी रात आमी सगळें पळयलें पूण कांय मेळोंक ना म्हणटा, पूण आतां तुज्या उतराक म्हणटा आपूण घालता. आनी तो नेट घालता आनी घातल्या उपरांत कितें जाता? अशे भाशेचें नुस्तें नेटान फारता की नेट ओडपाक दुसऱ्यांकूय आपोवचें पडटा. आख्खी रात कितें केलेलें? आख्खो दोर्या साफ केलेलो. मिडल ऑफ द सी, एवरीवेर. आतां जेजू खंय म्हणटा? दोर्यान मोदेकात वच म्हणटा आनी नेट घाल म्हणटा. खंय घाल म्हणटा? सायडीकूच. येस नो? सायडीक दोर्यान मोदें वच म्हणटा. आमी नुस्तें मारूंक खंय वयतात? दोर्या दोडेर काय मोदें? नुस्तें खंय आसता? मोदें न्हू. पूण सी द गुडनेस ऑफ गॉड. जेन्ना तो पेद्रूक म्हणटा तूं ह्या वर्दान घाल, दोडेक घाल म्हणटा, पेद्रू घालता, नेट ओडपाक जायना, पिजोंक पावता, दुसऱ्यांचो आदार मागचो पडटा. पूण पेद्रू कितें करता? नुस्तें एकठांय करूंक पडटा. नुस्तें एकठांय करूंक पडटा. पेद्रू येता आनी दिमी मारता जेजू फुडल्यान. डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड, आय एम अ सिनर. कितें म्हणटा? कोडसोर म्हणटा म्हजे कोडलो, हांव जावन आसा एक पातकी. सो मनशाक जेजू येवच्या पयलीं कसली नॉलेज आसताली? आमी पातकी. समजता? कोडसोर म्हज्या फुडलो, हांव एक पातकी. जेजू म्हणटा तूं जावन आसा एक खोडप आनी तुजेर हांव बांदतलो म्हजी इग्रोस. समजता? ओके. सो कित्याक लागून पेद्रूचो टॉपीक काडला आमी? कित्याक जेन्ना पोन्न्या कोरारान सगळ्या मनशाक सोजमणी आसली, आमी पातकी. आमी पातकी. जाकेऊस पासून वयर झाडार बसलेलो, लोकांनी कितें म्हणलें? वो जावन आसा पातकी. पातक्यांगेर वयता वो जेवपाक, बसपाक. काल पासून आमी उदाहरण घेतलेलें. सो जेन्ना जेजू येवच्या पयलीं आमकां कितें सोजमणी आसली आमच्या जिविताची? मानामेताक लागून आमकां कितें दिसती पडोन येतालें? वी आर गिल्टी बिफोर गॉड. येस ओ नो? आतां यू डायड टू द पावर ऑफ द लॉ वेन यू डायड वीथ क्रायस्ट. जेन्ना आमी जेजू सोवे मेल्या, आमी आतां पुनर्जीवन जाल्या आनी आतां आमी आनीक पातकी सोयंबाची उरोंक ना. जे कितें पातकी सोय म्हाका दाखयताले की हांव गिल्टी, हांव पातकी, हांव वायट, हांवें हें केलां, तें केलां, तें केलां, हें सगळें म्हाज्या कोण मनान घालतालो? तूं वो, तूं तो, तुवें हें केलां, तुवें तें केलां, तुवें तें केलां, तूं पातकी, तुवें असलें केलां, तशें कोण घालताय आमच्या मनान? वो सैतानाचो सोयम जो आमच्या भितर आसा, जो पातकी सोयम आसा, तो आमकां बोगोर बोगोर जागयता आनी कितें सांगता? आमकां जागयता आमचो पातकी सोयम आनी आमकां कितें सांगता? तूं वायट, तूं हें, तूं तें, तुवें अशें केलां, तशें केलां, तशें केलां. हें सगळें आमकां कोण सांगता? पातकी सोयम. हें आतां आमचें पोरणें. सो आतां तूं जेजू सोवें जेन्ना तूं मेल्या उपरांत दुयेंस कुडी सोवें वयता म्हणून आमी पळय शिकल्या. दुयेंस आमचें कोणा सोवें वयता? कुडी बरोबर गेले. एक कोडकार आर जालोलो, आय मीन लेप्रेसी जालोलो सपोज मेलो, लेप्रेसी खंय गेली? कुडीन गेली. जेन्ना तो पुनर्जीवन जाता, ती लेप्रेसी घेवन पुनर्जीवन जाता? ना. वेन अ मॅन डाय टू द लॉ विथ जीसस, वेन ही डायड, द लॉ ऑल्सो डायड विथ दॅट ओल्ड नेचर. आतां तूं पुनर्जीवन जाला विथ अ रायचियस नेचर. प्रेज बी टू गॉड. हालेलुया. Glory to God and thank you, Jesus. Once I was a sinner, I was in a sinful nature, but now because of the mercy of God, goodness of God,
कायंडनेस ऑफ गॉड, देवान आमची काकूत केल्या, देवान आपल्या बरेपणाक लागून देवान संवसाराचो इतलो मोग केला आनी आपल्या पुताक दिला. आनी आयज आमी ताच्या पुता सांगाता मेल्या, पुरल्या, पुनर्जीवन जाल्या. आनी जेन्ना आमी आतां पुनर्जीवन जाल्या, पातकी सोयम आमच्या भितर आनीक मरोंक ना. पातकी सोयम गेला आमच्या पोन्न्या कुडीन आनी तो आतां खंय आसा? फोंडांत. खंय आसा पातकी सोयम? फोंडांत. प्रेज गॉड. सोजमता. एंड इट इज अ गुड न्यूज. आर्गा जेजूक. आनी हें सगलें घडोवन येयलां. हांवें सगलें बरें केलां, हांवें सगलें मानामेद दवरल्या, हांव सगलें सांबाळटां, हांव बरें जिवीत जियेतां, हांव हें करतां, हांव मागणें करतां, हांव मिसाक वयतां, हांव रेतीर करतां, सगलें रेतीर आयकतां म्हणून हें सगलें म्हजें सगळें बरें जालां. इज इट? नो. It's all because what Jesus paid on the cross. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. स्वत म्हणटा तुमकां सोजमला इतलें? सोजमला? थँक यू जीसस. ओके, प्रश्न आहा कोणाक? कितें तरी कन्फ्युजन आहा? कितें तरी एनीथिंग विच यू डीड नॉट अंडरस्टूड यू कॅन आस्क. Yes, brother. कितें सोजमोंक ना? It's gone. Okay. Yes, brother. Sin nature nailed? No. That's what I'm saying. आता नेचर आमचो स्वयं जो आसलोलो आमच्या भितर, कोणाचो तो स्वयं? सैतानाचो. वो स्वयं घेवन आमी आख्खें जिवीत जियेला. ताका लागून पेद्रून पासून म्हणलें न्हू, कोणसोर म्हज्या दोळ्या फुडलो सायबा, म्हाका फावो ना, कित्याक हांव एक पातकी, आय एम अ सिनर. सो पेद्रूची नॉलेज आपणा सोवे कितें आसलोली? हांव पातकी. आमकां आमचे सोवे कितें नॉलेज आसता? आमी पातकी. वय ना. हें कित्याक लागून जाता? इट इज नॉट स्ट्रेंज. It's because we think that we are a sinner because that sin nature was in me. आतां जेन्ना म्हजो पुनर्जल्म जाता आनी when I am born again, परत्यान जल्म जाला आनी आतां म्हजो परत्यान जल्म जालो. Now I am born again. Now I am born of whose nature? God's nature. Jesus is nature. आतां म्हज्यान तो पोन्नो सोयम आनी नेवो सोयम मिक्स करूंक जाता? जायना. कितें जातलें? पोन्नें मिक्स केलें कितें जाता? Will it make sense? Old wine skin, new wine skin, when you mix it. Praise God. So आतां पोन्नें कितें आहा तें is already nailed on the cross. आनी आतां देवान nailed on the cross केला तें केलां. आतां आमकां बेश्टें abandon सोडूंक ना. He gave in exchange something. He took my old nature, nailed it on the cross, and he gave me his nature, which is a righteous nature. आनी वो नेचर आमचो न्हू. वो नेचर म्हज्या कोरण्याचो फळ न्हू. वो नेचर हांव बरें म्हणून न्हू. नो वन इज रायचस, नो नॉट वन. देयर वॉज नो वन रायचस इन फ्रंट ऑफ गॉड. Now you are united. Now we are united with Christ. Yes, this is the truth. This is now eternal truth. But at the same time, I have to walk in this newness of life. And if I don't meditate, if I don't continue, if I don't study, if I am not in the relationship with Him, how can I walk in this newness of life? The old nature is nailed on the cross, but the devil, the liar, is still there. Still there, comes with a lie to tell me, you are not set free yet. You are still doing this. You are still doing that. So am I falling for his lies? Or am I telling him, it is written? Understanding? If I don't know the word, what I will say it is written? If I am not continuing in the word, how will I know? Are you understanding? When you, जोरी तर आमी आतां जेन्ना एक गाडी पासून हाडटा, न्यू गाडी हाडली, उजार करिना, तेशी दोता, कितें जाता गाडयेचें? चलोप पासून इसोरतली. इसोरची ना. सो तें कितें आसोंक जाय? चालू आसोंक जाय. मशीन जेन्ना न्यू हाडलें आनी कसलेय मशिनरी बंद दवरली घरान, चलतली मागीर? घोट जावची ना? इसोरची ना. कशें यूज करपाचें, कितें करपाचें? बट इफ यू आर युजींग इट रेग्युलरली, सदां काल उजार जाता. आमच्या हातीर हावी न्हू. कशें ऑन जाता, कशें बंद जाता, कितें जाता, मशीन चालू उरता, बरे कंडिशनान उरता, उरो ना? सो जोरी तर एक न्यूज मेळलो, हांव आतां पातकी स्वयंमधल्यान सुटका जाली, पुरो, इतलेंच पुरो, आतां हेंच घेवन हांव चलतां. इफ आय डोंट कंटिन्यू, कितें जातलें? Satan will come and deceive me with his lies, and he is very expert in giving the lies.
He's expert in giving the lies. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Shall we continue after the lunch? Yes. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. कोणी येता शेवटाच्या मागणे करूंक? येत. कोणी येत? Don't look each other. कोण उठात आणि यात. Because तुम्ही आमका माका कोण वाखाणना. तुम्ही वाखाणता देवाक. Maka, it's not for me. It's glory all goes to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for giving us this good word. And I know, and we know that your word is alive and active and renew our mind. I thank you, Abba Father, for giving us Jesus. And now we are going for a meal, for a lunch. And we know you are blessed with a good food for us today, for our spiritual as well as physical. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.